फुडल्या शैक्षणिक वर्सा सावन शिक्षणान योग अभ्यासक्रमांक आसतलो। फुडल्या वर्साच्यान योग विशय विद्यालयांनी महाविद्यालयांत चालीक लावचो असो प्रस्ताव HRD मंत्रालयाक धाडला, अशी माहिती आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान वास्को गोवा शिपयार्डाच्या अधिकाऱ्या बरोबर जाल्ले बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना दिली। तर आज आम्ही जवळजवळ 1,12,500 वेलनेस सेंटर करतात। तातूंत योगाचे वेलनेस सेंटर आसतले। प्रत्येक तालुक्याक खंय तरी योग शिकोवपाची वेवस्था ह्या ठिकाणी करतले आनी लोकांक ती सोय उपलब्ध करून दिता ह्या वेलनेस सेंटरच्या माध्यमातून। त्यामुळे संपूर्ण देशांत योग हो चालूच उरतो, कारण चालूच दवरप हे आमच्या सगळ्याचे हेल्थ नागरिकाच्या हेल्थाच्या बाबतींत घरा योग पावप हे आमचें सरकाराचें काम आसा, तें पावोवपाचें काम हातूंतल्यान जाता। अंतरराष्ट्रीय योग दिनाचो मुख्य कार्यक्रम अंदू झारखंड रांची हांगा जातलो। त्या कार्यक्रमाक पंतप्रधान आसतले, तशेंच थंय योग गुरू आनी अतिथी वांटेकार जातले, अशें श्रीपाद नायकान सांगलें। रांची हे कॅपिटल सिटी आसा आनी त्यामुळे 21 जुनाचो कार्यक्रम जातलो मेन ह्या देशांत तो थंय जातलो। बाकीचे आपापल्या स्टेटींनी कार्यक्रम राज्य सरकार आपल्या वतीच्यान करता। प्रायम मिनिस्टर आसतले, प्रायम मिनिस्टर रांचीर आसतलो। रांची आणि कोण कोण आसतले भायल्या देशाचे कोणी भायल्या देशाचे तशें अजून काही आमी आपोवना, निमंत्रण धाडलां परंतु तांचें ओके अजून मेळना, पण कोण ना कोणी आसतात। म्हणजे हांगसरले जे योगा गुरू आसात ते काही तांचे पैकी सिनियर असे लोक ते आसतात।